मुद्दो असो की जे कोर इश्यूज जे गोंयांत आज कोर इश्यूज म्हणटा ते कॅश फॉर जॉब स्कॅम, लँड ग्रॅब स्कॅम आनी अशे इतर कितले म्हणजे इश्यूज आहा. हे इश्यूज डायवर्ट करून हे इश्यूज डिस्कस करूंक नाका. सरकार इज रनिंग अवे ऑन डिस्कशन ऑन दीस इश्यूज. दॅट इज वाय वन डे सेशन हो म्हजो मुद्दो आशिल्लो. आतां तातूंत ओपोजिशन म्हणून तूं प्रोटेस्ट कसो करूंक शकता. एक की तुवें वचून बोवाळ करप अँड रन द रिस्क ऑफ बींग सस्पेंडेड. आतां दुसरें जे आमचे वांगडी आहा तांणी अशें डिसायड केलें की तें करचें न्ही म्हणून. सो मागीर तुवें सिंबॉलिकली तूं प्रोटेस्ट कसो करता. तूं उबो रावन तुवें प्ले कार्ड घेतलो, थंय तुज्या जाग्यार रावन तुवें बोवाळ करनासतना प्रोटेस्ट केलो. तो प्रोटेस्ट हांवें केल्लो. काय फिकी बांदलेली It is mourning, it is the death of democracy. It is a mockery of the constitution, it is death of democracy, murder of democracy. आनी तेका ताजे खातीर अशें घालप आसता. तें सगळ्यांनी केल्लें आहा. हाजे पयलीं इन्स्टन्सीस आहा की तुमी दुसऱ्या गांवांनी दुसऱ्या प्रदेशांनी तुमी नॉन बीजेपी सरकार आशिल्लो आनी एक दिसाचें सेशन केलां जाल्यार बीजेपीन प्रोटेस्ट केला आनी दे हॅव कॉल्ड इट अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. सो देर इज नथींग न्यू इन दीस. हांगा मुद्दो कितें की एक दिसाचें सेशन कित्याक, एक दिसाचें तें 2 दिसाचें न्ही तें. हें आतां गव्हर्नर्स एड्रेसीस आमच्या कांय करूंक जायना. इफेक्टिवली एक दिसाचें सेशन तें कित्या खातीर. पर्रीकार जेन्ना दुयेंत आशिल्लो तेन्ना एक दिसाचें सेशन केलें बिकॉज ही वॉज हॅविंग अ टर्मिनल डिजीज, कॅन्सर. आज अशें पेक्युलियर सिच्युएशन तूं अशें कित्या खातीर एक दीस जाय. आनी बेजीक प्रॉब्लेम कितें जाता की सेशन म्हणल्यार लेजिस्लेचराचेर कंट्रोल गव्हर्मेंट आपूण करूंक शकता. स्पिकराच्या हातान कांय ना. स्पिकर फक्त चलयता तें. स्पिकर आतां पळय बिजनस एडवायजरी कमिटीन आमी आमचो प्रोटेस्ट स्पिकरान आतां म्हणलें कितें तुमी बरोवन दिवंक ना. बरोवन दिवंक जाय. आमी जेन्ना मिटिंगेन आसात न्हय आनी आमी जेन्ना उलोवन दाखयतात तर तुमी मिनिट्स करूंक जाय म्हाका. बिजनस एडवायजरी कमिटी शूड से दॅट देर शूड बी नेवर बी अ वन डे सेशन. So why is the government hiding? Government is running away from something. What is it that they are running away from? For you to ask. आता ओपोजिशन तुम्ही म्हणटाले युनायटेड ना हें ना तें ना तूं एकलो थंय उबो रावलो तें कित्याक केलें. हें सगळ्याक क्वेश्चन दॅट यू हॅव टू आस्क देम. आय एम अगेन्स्ट दीस बट आय एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द थिंग टुमॉरो. आज जर हांवें वॉकआउट केलो जाल्यार फाल्यां खंयच्या तोंडान हांव परतो वॉकिंग करतलो. सो देरफॉर हांव थंय उबो रावलो आनी हांवें थंय म्हजो प्रोटेस्ट दाखयलो. हांव फाल्यां रावतलो ऑल्दो आमचें कांय येवचें ना. फाल्यां आमचे कोणाचे क्वेश्चन नंबर लागूंक ना. कितें जाता तातूंत आमी करप आतां. जाता तितलो इशू रेज करप जाता तितलो आवाज उठोवप. ते हॅव गिवन. आय गिव यू द अदर सायड टुमॉरो. बट द प्रॉब्लम इज टुमॉरो देर इज नो आय कॅन्ट स्पीक ऑन द गव्हर्नमेंट. सो एनीवे दॅट वॉज कर्डेन गुड रिलेशन बिटवीन. पण आयज तुमी ऑपोजिशन रिॲक्ट ना हें सारकें दाखोवन दिलें. ते कोण हांवें दाखयलें. ऑपोजिशनाचें एक आसा वो एक ना हें दाखोवपाचें रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हज्या हातांत ना. आज हांवें कितें केलें तें रॉंग केलें वो रायट केलें तें तूं सांग. तुका तें दिसता रॉंग केलें जाल्यार कितें रॉंग केलें तेका. हांवें रॉंग कितें केलें तें सांग. एक आसा एक ना कोण कितें आहा तें सगळें तुमी ताजो निश्कर्श काडा. आमी जें कितें करूंक जाय आमकां हांगा लोक कित्याक घालतात. लोकांचे प्रश्न आहा. लोकांक उत्तरां जाय आनी लोकांक उत्तरां हे दिवंक सोदना. हो इशू आहा. सो लोकांक उत्तरां मेळना. दीस इज अ मॉकरी ऑफ द पीपल. इट इज अ क्रुअल जोक ऑन द पीपल ऑफ गोवा. ताजे खातीर आमी हॅव टू शो अवर प्रोटेस्ट एंड ऑल्सो रेज युअर वॉयस विच आय हॅव डन.